मोर्जेच्या पंचायत आणि मोर्जे विद्याप्रसारक हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी आज आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान नितळसाण मोहीम हातान घेतली। शाळेच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांची नितळसाण कशी राखची हाचे विशीं शिक्षण मेळटा आणि संस्कार जातात। तातूंतल्यानूच अशे तरेच्यो मोहिमो यशस्वी जातात अशें हे वेळार उलयतना मुकेश गडेकर आणि अरुण नायक हांणी सांगले। आमचो परिसर कसो स्वच्छ रावप हे आमच्या लहान भुरग्यांकडसून आमी शिकवण दिता। म्हणजे स्कुलांनी तुमकां सांगता ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट कसो सेग्रिगेट करप आणि तो खंय डेजिग्नेटेड प्लेसीन उडोवप। तशेंच इंडियन नेव्ही ही आमची सदीत जो दर्या दिसता ते आमकां सेफगार्ड करता। जे आमी आयज रातचे न्हिदता ते इंडियन नेव्ही खातीर जे रात दीस आमची सेवा म्हणजे आमच्या राखणदार काय दर्यान सेवा करता त्याच्या खातीर आमी सुशेगाद न्हिदोंक शकता। तशेंच कोस्टल पुलिसूय तेच काम करता की आमचे जे दर्यान कितें वायट गोष्टी जाता ते त्यांच्या नदरेक हाडून ते रोखडेच तांकां अरेस्ट करता, तेंचेर कारवाई करता। तशेंच आयचो स्पेशल दीस म्हणजे जे आमी प्लेसीर आहा हांगासर मोर्जे बिचाचेर दिस इज टर्टल नेस्टिंग साइट। ही जर आमी जर एरिया क्लीन दवरली जाल्यार हांगासर आमचे जे मरीन लायफ आहा, मरीन लायफ म्हणजे जे दर्यान मरीन लायफ असता त्याच्या खातीर प्लास्टिक जे धातू जर दर्यान गेले आणि त्यांचे लायफ कशें डिस्ट्रॉय जावं शकता त्याच्या खातीर आमी हो मोर्जीम बीच टर्टल बीच हो क्लीन दवरूंक जायो। भुरग्यांक बीच क्लिनिंगाचे महत्व हांगा आमी पटोवन दिल्ले आणि आमचो NSS युनिट आसा। आमची टिचर सुमेक्षा गांवकर, आमचो टिचर रामा गोवेकर आणि श्याम पार्सेकर तसेच श्याम कोकरे हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा आणि आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असो कचरो गार्बेज प्लास्टीक लागीं केल्ले आसा। मोर्जी बीच हे टर्टल बीच म्हणून फामाद आसा, पूण ह्या बिचार मोठ्या प्रमाणात कचरो आसा। आता पावसाचे दीस सुद्धा असले तरी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर कचरो लागीं केल्लो आसा आणि ही योजना जी आसा ती कोस्टल क्लिनिंग पोस्ट 225 च्या अंतर्गत राबयल्ली आसा आणि हेतून आमचे 50 भुरगे NSS युनिटाचे सहभागी जाल्ले आसा आणि तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो कचरो लागीं केल्लो आसा।